तो जो विषय असा तो विषय तुमच्या समोर आम्ही एप्रिल 2018 आंदोलन केल्ली आसा जे आंदोलन आज गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट हेचे नाव तुम्ही जगभर केल्ले आसा आणि यांचे खरे सेवेज आसत जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आसा आणि तुम्ही सगळ्यांक तुमचे अभिनंदन करतात। आज आमचो मायनिंगचो जो विषय आसा तो मायनिंगचो विषय गेले 1 वर्षभर आम्ही सगळ्यांसमोर मांडत आसा। पहिली पासून आमचे जे म्हणणे आशिल्ले ते क्लियर कट असे म्हणणे आशिल्ले की गोयच्यो मायनी आणि या देशातल्यो अन्य राज्य आसात तेंच्यो मायनीत फरक आसा आणि आमचेर तुम्ही अन्याय करू नका। केवळ एक स्मॉल अमेंडमेंट जर केल्ले जाय आणि ते सुद्धा अमेंडमेंट गोवा हायकोर्ट आणि आमचे सुप्रीम कोर्टान डिसाइड केल्ले आसात त्या बेसाचेर अमेंडमेंट करा। आमचे इतलेच म्हणणे आशिल्ले की मायनिंग कन्सेशन ही लीज कन्वर्ट केल्या 1987च्यान ती तेन्नाच्यानच धरात 61च्यान धरू नाका आणि हे 1987च्यान धरपाचे जजमेंट बॉम्बे हायकोर्टान दिल्ले ते जजमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटान चॅलेंज करून ते सुप्रीम कोर्टान गेला। ते आता 2 पेटिशन आसात। एक मायन ओनराचे पेटिशन आसा जे आम्ही कन्सेशन आमची परपेच्युअल रायट वोट विषय डिसायड करपा खातीर आसा आणि दुसरो विषय जो आसा तो केंद्र सरकारान पेटिशन फायल केला आसा, अपील फायल केलो आसा आणि तो अपील आसा की हे रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट करचे म्हणून 60 वरांच्यान करचे जे हायकोर्टान आणि सुप्रीम कोर्टान 3 बेंचांचे जजमेंट दिल्ले आसा प्रोस्पेक्टिव्ह करप म्हणून ते रिट्रोस्पेक्टिव्ह करचे अशें तांचो विचार आसा आणि ते पेटिशन पेंडींग आसा। आज सकाळी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मेमोरंडम आम्ही चीफ सेक्रेटरीक दिलो जे हांवें तुमकां सगळें सांगलां ते मेमोरंडम मेन्शन केल्ले आसा आणि तशें एफिडेवीट तुम्ही करचे आणि एक सिनियर काउन्सील घालचो असो एक रिक्वेस्ट आमकां आमी केल्लो आसा आणि तेणी सांगलेलें आसा की स्टेट म्हणून आम्ही एज ए चीफ सेक्रेटरी आणि हे गव्हर्नमेंट तुमच्या फाटल्यान आसा हे तांणी आमकां सांगलेलें आसा आणि तुमकां जशें जा तुम्ही जे विचार मांडले आसात ते कायदेशीर विचार आसात। तुम्ही इल्लिगल काय मागोवंक ना, बेकायदेशीर काय मागोवंक ना, कायद्यान जे आसात तेच तुम्ही मागतात ते करपाक जाय अशें आमकांय दिसता आणि त्या पद्दतीचे एफिडेवीट आमी घालतले अशें ताणें आमकां एश्युरन्स दिला। आमी तेका सगळ्यांक देव बरें करून म्हणपाक जाय की कारण 1 जानेवारीक तो येयल्या नंतर जे सगळे मुवमेंट जाले कारण पयलींचो चीफ सेक्रेटरी हांवें ताका क्लियर सांगलो कारण पयलींच्या चीफ सेक्रेटरीक हांव एकूय दीस मेळोंक ना मायनिंग डिपार्टमेंटान कारण ताचो व्यूज वेगळो आसा। हो चीफ सेक्रेटरी पॉझिटिव्ह आसा कारण ताणें गोंयचें लायफ पळयलें। गोंयांत पयलीं 10 वर्सां पयलीं तो आशिल्लो गोंयच्या लोकांचे ताका परिस्थिती खबर आसा, गोंयची इकॉनॉमिकल परिस्थिती ताका खबर आसा। ह्या सरकारान जे आमकां सांगलेलें आसा एफिडेवीट वचपाक जाय जे तुम्ही बरयला त्या प्रमाणे आम्ही अपेक्षा करता सगळे मायनिंग डिपेंडंट आणि मायनिंग डिपेंडंट या सरकाराक आव्हान करता की त्या पद्धतीन तुम्ही जे सांगला ते एफिडेवीट कोर्टात तुम्ही घालतले। हे जे 3 बेंचान प्रोस्पेक्टिव्ह म्हटले आसात ते अपील करपाक खातीर तेजे क्लॅरिफिकेशन दिवपा खातीर तुम्ही प्रेयर घालतले आणि ती केस क्लियर करतले फुडल्या 15-20 दिसां भितर। 25 तारखेर जर हियरिंगाक येयली जाल्यार ती फुडले कंटिन्युअसली घेवन ती क्लियर जावंक शकता।